India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. प्रमोद सावंत 2.0 सरकाराचे 100 दीस पुराय जाले. ह्या निमतान सरकारान भौशीक कागाळी सुटायो करपा विशीं नवे पोर्टल लॉन्च केले. फाटल्या 100 दिसांत सावंत सरकारान केल्ल्या कामगिरीचो रिपोर्ट कार्ड तशेंच मोदी सरकाराच्या 8 वर्सांच्या रिपोर्टाच्योय पुस्तिका. म्हज्या वांगड्यांनी म्हज्या बरोबर घट्टण ठामपणे म्हजे सगळे वांगडी कॅबिनेटांतले कलीग आसतले किंवा म्हजे MLAs आसतले. म्हजी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम रित्या म्हज्या फाटल्यात उबी रावली. म्हणजेच ह्युमन डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सुद्दां आमी जायते फावटी आनी कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात केला ते सगळे जाण पळयता. आनी हितूर खरी भर जर कोणी घातली आसत जाल्यार ती डबल इंजिनच्या सरकारान 100 दिसांक कितें केलें काय म्हणून आमकां बरेच जाण प्रश्न विचारतात. आनी 100 जाण विशेश करून म्हणजे जांकां खबर ना किंवा जे केन्ना केन्ना न्हिदलेले सॉंग घेता किंवा दोळे बंद करतात तांकां दाखोवपा खातीरच मुद्दामून आमी 100 डेज ऑफ एक्शन ही बुकलेट आज प्रसिद्ध करता. सगळें करता आसतना आज आमी DG पोर्टल लॉन्च केलो. आमी आमच्या पब्लीक ग्रिव्हन्सीस डिपार्टमेंटाच्या वतीन पयलीच फावटी हाची सुरवात आसा. त्या खातीर आज आमी डेटा एनालिटिक्स सेल करपाचें अनाउन्स करता. सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान हितूरलो डेटा हो घेवपाचो रायट्सूय तेंच्या कडेन उरतलो आनी तो खूब बऱ्या पद्दतीन आमी वापरपाक शकतले. अशा पद्दतीची वेगवेगळी उदरगतीची काम. सुमार 10,000 लोकांनी सनदीक अर्ज घाल्यात. फुडलें वर्स म्हळ्यार 50% लावार्थ्यांक तांचे सनदी मेळटल्यो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. गेली कितलीशींच वर्सां लोक आपल्याक सनद मेळटली म्हणून वाट पळयत आसा. म्हाका खूब खोस भोगता. फाटल्या म्हज्या टेन्युअरांतल्यान म्हणजे 2003 केन्ना तरी FRC एक्ट सुरू जालो आनी तेजो प्रोसेस 2005-06 सुरवात जालो. बट तो सनद दिवपाचो रायट्स म्हणजे तांकां एक्च्युअल सनद दिवपाचें काम हें म्हज्या फाटल्या टेन्युअरान सुरवात जाली आनी 355 लोकांक सनद ही आमी फाटल्या टेन्युअरांत दिल्ली. 10,000 एप्रॉक्सिमेट लोकांनी ही क्लेम केल्या. तितूंतले आमी ठरयल्या की फुडल्या वर्सभराच्या भितर एटलिस्ट 50% ऑफ द क्लेम ह्यो फुडल्या वर्सभराच्या भितर. ताच्या खातीर आमचो नव्यान रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब मिस्टर मोन्सेरात हाणें इनिशिएटिव्स घेतल्या. तांणी आपल्या डिपार्टमेंटाक देठात कामाक लायल्या. विरोधकांचेय सहकार्य आसचें हें हांव मागता डेफिनेटली. म्हणजे म्हाका एडवोकेट कालूस हांचें खूब बरें दिसलें. फाटले फावटी तांच्यांनी म्हाका मुद्दामून आमचो तारीवयलो ब्रीज जाल्या उपरांत 1-2 बारीकशें म्हणजे पब्लीक काम तांणी सांगलें हांवें केलें. आनी इवन दो फॉर द राजभवनाच्या बाबतींत उलयता आसतना सांगलें इट इज अ नीड ऑफ अवर्स. राजभवन कशा पद्दतीन कितले जाणां तेणी स्वताहून ते कार्यक्रम एप्रिसिएट केलो. तांणी इन पब्लीक फोरमाचेर तांणी तेजेर न्यूजूय दिली. अशा पद्दतीचें कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन आसचें. आमचें चुकता थंयसर चुकता म्हणून सांगचें तो तुमचो रायट आसतलो. आनी बरें करता त्या जाग्यार तुज्या सारकेल्यान बरें करता म्हणून सांगलें जाल्यार म्हाकाय खूब बरें दिसतलें. माविन म्हणटा दरेक प्रकल्पाक विरोध सारको न्ही. बरें करता तेजेरूय टिका, वायट करता तेजेर तुमी जरूर टिका करा, तुमची मांडावळ करा. कितें विरोध आहा जाल्यार ओल्याचेर सुकें जोडटा, सुक्याचेर ओलें जोडटा अशें जावपा जायना. म्हणजे सगल्यांची बंदी. मागीर आमी प्रगती कशें करतले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.